सोशी आल्या दुनिया मोजो तुझी मागोगा हंकार आयतोर तुझा सोमेस्ताची नवीन बागोय गरज आमची आयतोर तुझा सोमेस्ताची नवीन बागोय गरज आमची सोशी आल्या दुनिया गोपोक तुका muy मारगा घालून ओदोर देवा तुझी सोमेस्ताचेर काकुतीची घालून ओदोर देवा तुझी सोमेस्ताचेर काकुतीची Papaci, ani putaci, ani powitatmiaci nafi. Amen. Amcia somia Jezu Christaci cârpa de vațomo, ani powitatmiaco ikvor, tumci soviasu. तुमची सोबे आसू प्रितीच्या भयणी बाबांनो, मानिवंत आग्नेलाच्या 97वी पुण्यतिथी तयारीच्या 7व्या नोवेना दिसाच्या मिसा बलिदानाक सगल्यांक तुमकां येवकार. आयचो विशय मानिवंत आग्नेल आपल्या बोलवंत जिवितान आनी उतरान देवाचे पोजेक भरवशान भरता. मानिवंत आग्नेल प्रवचनांतल्यान कुमसाराच्या साक्रामेंतांतल्यान आत्मीक मार्गदर्शनांतल्यान आपल्या आयकोप्यां मदें नवें काळीज आनी नवें मन उत्पन्न करून दुखी आनी निराशी जाल्ल्यांक भरवशाची दिवटी पेटयतली उर्बेवंत यात्रिकारां जावंक प्रेरणा दितालो. बाबिलोनियेंत भरवसो विरगळून गेल्ले पोरजेक सारकी आयज आमची परिस्थिती जाल्या. झुजां मारामारीक लागून दुयेंस पिडेक सापडून तरेतरेच्या प्रस्नां आडकोळीची गुळामां जावन धर्मीक आनी जात कातीच्या भेद वेगळोचाराच्या सांकळ्यांनी घुस्पून उरून जायत्यांच्या जिवितांतली भरवशाची दिवटी पालवून गेल्या. आमचें पाप रोडून फातराचें काळीज काडून नवें काळीज नवें मन नवो आत्मो आपणावून पवित्र सुपूर्ण आनी बागिवंत जावंक आमकां उलोवप. हे भाशेन जेन्ना आमच्या कुटुंबांनी वावरा जाग्यार शेजार सामार्याक समाजांत व फिरगोजेंत असल्यो भिरांकूळ परिस्थिती उप्रासतात तेन्ना एजिकेल प्रवाद्या भाशेन भरवशाची दिवटी पेटयतली उर्बेवंत यात्रिकारां जावंक देव आमकां आपयता. निराशीपण नपयत करून एक नवें काळीज आनी नवें मन दुसऱ्या भितर घालूंक वावरूंक आमकां ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आनी जिविताच्या भिरांकूळ अणभवांक भिवन निर्शेवन जेवचे खातीर देव दितलो बरवासो आमच्या चुकीचें बोगसणे आमी मागुया. देवाक काल्तिकायेन बोगसूंक आमची मागणी देवाक उबारुया. सगळीं बरोबर. हांव पातकी सोर पोदविता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासत भाग्यांत सदांच सांकवार मळे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
Mogar Bapa, tu moi pasan fao kortaiti atmik okot odikam kalapcha, kotkotit otrekanie povidritico, ami folkarco monutuci kushi, doramci kalza tuja povitratmian, coran cor boran urbe vonko, amcha somia tuja pota Jesu Krista udeshi, to korodio povitratmia ček poran džietan razvočelita, Sasna cha sasna. Amen. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. त्या काळार पोरजेक राखता तो श्रेश्ठ कुंवड मिंगेल उबो जातलो. राष्ट्रां जल्माक आयलीं तितून तान दिश्टी पडूंक ना तसलो तळमळ्याचो काळ येवचो आसा. तो काळ येतूच तुजे पोरजेक मुणगे जांचीं नांवां पुस्तकार बरयलेलीं आसात तितल्यांकूय ताळोन मेळटलें. प्रितुमेचे धुळीन न्हिदलोलीं आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठ्ठलीं. थोडीं सासणाच्या जिविताक, थोडीं बेआबरूक आनीक सासणाचे लोजेक. शिकयलोलीं तीं अंतराळ्या वेल्या पोरजोळा परी आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणान चलूंक शिकयलां तीं नोकेत्रां परी. सासणाच्या सासणाक लोकलोकतलीं. देवाचें उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हाका राखून गे देवा, हांव तुका शारोना येता. म्हणुया, म्हाका राखून गे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. म्हजें दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलां. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून गे देवा, हांव तुका शरणा येता.
देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा, म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडान व्हरूंक दिवचो नाय. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. दरेक यादनीक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपोटी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शोकनात तसले योद्न परतून परतून समोर पितात. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद्न केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानाक देव तांच्या पांयां तोळा घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटच आपूण पवित्र करता तांकां एकाच योजना वरवीं सासणाक ताणें सोपूर्ण केली. सर्व पातकांचें बोगसोणें मेळ्ळें म्हणटच तांचे खातीर आनीक भेटोवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतर हें: शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावुया. Soy sorbes mora, 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 soy sorbes mora. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगत मागणें करून जागृत रावात, तयार रावात. Soy sorbes mora, 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 soy sorbes mora. Sorbes por tuमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. मार्क प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, त्या दिसांनी तो संताप येतोच सुर्याचेर काळोख पडटलो आनी चंद्रीन आपलो उजवाड पाळयतलो आनी नखेत्रां मळबा वेळी पडटलीं आनी अंतराळार आसात त्यो सोक्ती कळकळटल्यो. आनी तेन्ना व्हडले पदवेन आनी दोबाज्यान कुंपाचेर येतल्या मनशाच्या पुताक सगलो लोक देखतलो. आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशान वेल्यान पृथ्वीच्या एक शिमेर थावन स्वर्गाचे दुसरे शिमेर पर्यान आसतल्या आपणेन विचवलेल्याक जमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ही वपार समजून घेयात. तांच्यो खांद्यो बोगवतात आनी तांकां खोमऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तेच परी हें पळयल्या उपरांत तो लागीं दारार मुर्यांत पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हें सगलें घडल्या बगर ही संसद अंतरची ना. सर्ग आनी पृथ्वी सोडटलीं पूण म्हजीं उतरां कधींच
सोरची नात. पूण एकल्याच बापाक भायर रावन आनीक कोणाकूच सोर्गींच्या दुतांक वो पुताक लेगून त्या दिसाची वो घडणेची खबर ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोखाल बाबा भयणनो, जुलयाच्या 2019 वर्सा 2019 जी सिद्धार्था हाणें आपल्याच जिवाक नपयत केलो, कमिटेड सुसायड. 1700 भारतांत ताचे आउटलेट्स आसले, कॉफी डे म्हणून ह्या नांवांत. एका सांजे घरा परततना ड्रायव्हराक थांबयलो आनी आपणाक विसो घेवंक जाय म्हणून थंयसरूच भायर सरून रावलो आनी दुसऱ्या ब्रिजीच्या दुसऱ्या जाग्यार वचून राव म्हूण सांगलें आनी नेत्रावती रिवर आसा थंयसर ताणें जीव दिलो. 1700 आउटलेट्स आसलेलो श्रीमंत मनीस आपल्याच जिवाच्या निराशेपणाक लागून आपलें जिवीत सोंपयता. डिसेंबराच्या 2020 वर्सा ताचे बायलेन मालविका हेगडे हे सगळें बिझनसाचें कारभार आपल्या हातान घेतलो. शी बिकेम द CEO ऑफ दॅट कंपनी CCDL. आनी 2021 वर्सा डिसेंबराच्या म्हयन्यांत इंडिया टायम्स ह्या पत्राचेर ह्या बिझनसाचो एन्युअल रिपोर्ट छापून आयलो. 7200 करोडांचे डेट्स आसलेले, त्या कारणाक लागून ताणें जीव दिल्लो. तें झिरो करून उडयलें एके वस्तुरेन. निराशेपणाचेर जैत वेलें, बोरमासो आपल्या घोराब्यांत, आपल्या बिझनसांत उद्योगसो केलो. द वुमन पॉवर. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयचें पयलें वाचप आमकां असल्याच कितें घडण्याचो उगडास करता. इस्रायल पोरजेक एक आक्रमण कशें आसलें. देयर वॉज अ बीग वॉर एगेन्स्ट इस्रायल. आनी कित्या खातीर? कित्याक देवाची येवजण तांचे उद्देशी साकार जावची आसली. आनी ही येवजणेक ना जावपा खातीर ह्या इस्रायल पोरजेक कशे तरेन निराशी करून थंयसर सोंपोवची हो हुस्को जाल्लो. इस्रायल पोरजां निराशीपणाची वाट चलताली, आकांताची, भिरांकूळ, गंभीरतायेची. पूण ह्या गंभीरतायेन मोगाच्या भाव भयणांनो देवाची एक येवजण आसली. तांकां थंयसरूच साणची न्हय. आनी हेंच आमकां ह्या पयल्या वाचपान स्पश्ट जाता. जीं देवाचेर पाती येतात तांचें जिवीत मोडपाच्या प्रकाशने भाशेन जातलें. आनी जीं कोण दुसऱ्यांक आदार करतात, जिवीत तांचें सोबून सुफळ करपाक, तीं नोकेत्रां परी तांचें जिवीत लोकलोकतलें, जिगजिगतलें. काय बरीं उतरां. जो कोण बरें जिवीत जियेता ताचें जिवीत प्रकाशणी जातली. पूण जो मनीस दुसऱ्याकूय आदार करता बरें जिवीत जिवंक, नोकेत्रां परी तांचें जिवीत जिगजिगतलें, लोकलोकतलें. निराशेपणांत वेंग मारल्यार निसंटण जाता. बोरमाशाक पडल्यार नोकेत्रां परी आमचें जिवीत जिगजिगूंक शकता. मोगाच्या भाव भयणांनो, आयची वाचपां इतली गिरेस्त, ती आमकां एक खिरीत भाशेन आयचो विशय आमच्या मनांत अदीक रिगोवंक आनी जिवंक आदार करता.
पादाग्नेल आपल्या जिवितांत ताणें तशेंच केलें. ताका एक गूण आसलो देवान दिल्लो, बरे तरेन देवाचें उतर परगटपाचें. आनी ह्या देवाच्या उतराचे परगटणेंतल्यान ताणें लोकांची निराशी जाल्लीं मनां, काळजां, जिवितां नवसरून बोरवाशाची किरणां केल्लीं. आनी ताका लागून जायतो लोक गोंयचो आनी गोंयचो भायलो ताचें भायर सोदतेलें उतर देवाचें आयकूंक येतालींच. आनी हे भाशेन म्हाका भाव भयणांनो, ह्या देवाच्या उतराच्याच वावरांत आसतना देवान ताका व्हेलो. सो ही प्रिच्ड टील हीज एंड, कित्याक हो किरीत गूण ताचो आसलो. आनी ताका लागून म्हाका भाव भयणांनो, ह्या भाग्यवंत मनशाचें जिवीत आमकां आनी एक हातयार कशें निराशी जायना जावपाक, बोरवाशाची किरणां आमी फालोवपाक, नोखेत्रां परी आमचें जिवीत लोकलोकपाक. ह्या देवाच्या उतराचे परगटणेंत ताचे बरोबरचे अशें बरोवन दवरतात, तो एक वाग कसो देवाचें उतर परगटतालो, पूण कुमसुतरीन बसतना एक मेंढरू कशें शांततायेन दिश्टी पडटालो. आनी एका दिसाक ताच्या बरोबरच्यान ताका विचारलें, हें कशें करताय तूं देवाचें उतर परगटतना तूं सारको आखांताय आनी कुमसुतरीन बसताय तेन्ना इतको शांत तुजें जिवीत दिश्टी पडटा. ताणें जबाब दिलो, देवाचें उतर परगटतना दोर्या आलोंक जाव, कित्याक तेन्ना नुस्तें उत्पन्न जातलें, नुस्तें उडूंक लागतलें. आनी कुमसुतरीन बसता तेन्ना सोकासायेन तें पुंजावंक जाय. काय बरें चिंतप ताचें. म्हाका बाबा भयणांनो, हे तरेन देवाच्या मोगाच्या उतराचो मोगी आसलो. आनी ह्या देवाच्या मोगाच्या उतराच्या मोगान पडून दुसऱ्याचें जिवीत नोखेत्रां परी जोगजोगीत करूंक वावुरतालो. आपुणूच बरो असो न्हय, पूण दुसऱ्यांकूय ह्या नोखेत्रां परी जोगजोगूंक आदार दितालो. जे पयले वाचपान दुसऱ्या वाचपान आमकां ही कल्पना आयज मेळटात. मोगाच्या भाव भयणांनो, खेरीत भाशेन दुसऱ्या वाचपांत आमी निराशी ना जावपाक कितें करचें, कशे तरेन आमचें जिवीत माणचें. स्टॅटिस्टिक्स सांगतात ते प्रमाणे आमच्या भारतांत मेंटल हेल्थ इज अ बीग ग्रोईंग प्रॉब्लम. मनशाचें मानसीक भलायकेचें खूब गंभीरतायेन आमच्या भारतांत दिश्टी पडटा. कित्या खातीर? बिकॉज ऑफ होपलेसनेस दॅट इज एंटरींग इन पिपल्स लायफ्स. निराशेपण भितर सोदता देखून लोकांचें मेंटल हेल्थ गंभीरतायेचें जालां. असल्या संदर्भांत आयचो विशय आमकां जागयता, उठयता आनी जागृत करता. ह्या देवाच्या उतरांतल्यान आमकां एक रोड मॅप मेवता. कशे तरेन आमी निराशीपणाचें जिवीत सोंपोवंक जाय आनी बोरवाशाचें जिवीत जिवंक आमकां आमची पावलां उबारूंक जाय. मुखेलच्या भाव भयणांनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपांत खेरीत भाशेन बेठवणेची खबर केल्या. ज्यो बेठवण्यो परतून परतून जाताल्यो तातूंत नवसरण मेळो नासली, पूण एके बेठवणेन जी जेजून केली, जी आमी मिसाच्या बलिदानान करता, थंयसर एक भांडार लिपलेलें आसा जंय निराशीपण आमच्यान सोंपोवंक जाता आनी बोरवाशाची वेंग मारूंक जाता. जितक्या भक्तींत मिसाचे भेटेंत आमी तर वांटो घेतलो जाल्यार निराशीपण आमच्यान सोंपोवंक जाता आनी बोरवाशाच्या जिविताक आमच्यान वेंग मारूंक जाता. हें आमकां दुसऱ्या वाचपान सांगलां. आनीक सांगलां, थंयसर जियेतोल्या एक सांगलां बेठवणी करपाचें, दुसरें सांगलां ह्या दुसऱ्या वाचपान आमकां नेम कायद्यांनी चलपाक चड म्हत्वाचें.
to have rules and regulations for us. कित्या खातीर आजचे उद्देशी आमचें जिवीत आमी मांदावळीचें करूंक शकता, शिस्तीचें करूंक शकता. We will become disciplined persons, we'll be orderly persons. आनी तें घडोवन येता तेन्ना जाय त्यो वस्तू बरोबर चिंतपाची गरज ना. आमकां कितें गरजेचें आनी फायद्याचें ताचेंच आमचें लक्ष घालूंक जाता. Today we are so much caught in a mad race for acquiring wealth. आमी कितेंय करपाक तयार आसा, गरजेचें फायद्याचें हाचेर लक्ष घालिनासतना जियेतात देखून हें मेंटल हेल्थ लोकांचें उणें जावंक लागलां. आनी कशे तरेन आमी तें घालूंक जाय? जेन्ना आमच्या जिवितांनी शिस्त हाडूंक जाय. पयलें भेटवणी करून दुसरें शिस्तीन आमी जियोंक. आनी जायते पावणी आमी चुकतात तेन्ना आमकां आनी एक हातयार दिलां आनी तें कुमसाराचे संस्कार. जरी मोगाच्या भाव भयणांनो आमच्या जिवितांत ह्या संस्कारा उद्देशी आमच्यान गिरेस्त जावंक जाता. आमी सेमिनारींत शिकतना आमचे बरोबरचो एकलो सिनियर सेमिनारिस्ट आसलो. तेका तर केन्नाय वचून आमी म्हणटलें आरे जेम आयज बरी पडोंक ना. तो म्हणटालो प्लीज गो फॉर कन्फेशन. तेन्ना आमी हांसताले हांव तांकां. आतां चिंतीत जाल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो जायती जाणवाय आसली तातूंत. कित्याक मनशाचें जिवीत तर थाऱ्यार पडटलें तो देवाचो आनी ताचो संबंद सारको आसूंक जाय. आनी ह्या संबंदान तर तो वाडटलो तेन्नाच तो निराशीपणा कडचो पयस उरतलो आनी बोरमाशाचें एक हातयार जातलो. Will become instruments of hope, not of hopelessness. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणांनो आमच्या जिवितांत नवसरणी करपाच्या पावलां आमी चड जबरदस्तीन मारपाक चड म्हत्वाचें आनी गरजेचें. आमकां हे तरेन स्वयंबूय शिकयता. द नेचर टेल्स अस हाव टू फेस लायफ. आनी हे तरेन मोगाच्या भाव भयणांनो एक उदकाच्या लाराचेर दोरयान पडल्यात तें लोटोन येता, मोडटा आनी परतून वेता, येता मोडटा आनी परतून वेता. वॉट डज इट शो? इट टेल्स अस एवरीथींग इज नॉट द एंड, लायफ हॅज टू गो ऑन. हे भाशेन आमी आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक जाय. दिसाक आनी रातीक पळय, रात सोंपल्या उपरांत दीस येताच म्हणटच सगळें सोंपलें काडोकान लिपलेलें ना. उजवाडाच्या उतरांनी आमच्यान थंयसर जिविताचो बोरमासो पडोवंक जाता. पावस येवं, गीम येवं, कितेंय येवं, सुकणीं गायतातूच. मोगाच्या भाव भयणांनो स्वयं आमकां शिकयता निराशीपणांक आमी फाट करपाक आनी बोरमाशाक आमी वेंग मारपाक. आनी अशें तर जाल्यार मोगाच्या भाव भयणांनो आमी तयार रावया. आमी तयार रावया. कित्याक आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां सांगलां आमची एक जोडटी जातली. देर बी अ जजमेंट. जजमेंट केन्ना जाता? जेन्ना जेजू येतलो, वैभवान येतलो. आनी ह्या वैभवान येता तेन्ना मोगाच्या भाव भयणांनो तो पळयतलो कितलीं आपणाक विस्वाशी आसात. हाव मेनी आर फेथफूल टू मी. फेथफूल कित्याक थंय बोरमाशाक वेंग मारून रावल्यात. कितलीं म्हाका विस्वाशी आसात दिसपटी एवरी मोमेंट, तें गरजेचें. आनी कितलीं म्हजे बरोबर म्हजी वाट ही बोरमाशाची चलता. तेन्ना हे जोडटेच्या दिसा आमकां भिरांत आसची ना. जे आमी सुरवातेच्या उतरांनी म्हणलेलें, ह्या संवसारान एक भिरांकूळ वातावरण उत्पन्न जाल्लें आसा. झुजां, चोरयो, मारामारी, नागोप, चोरप हें सगळें चालूच आसा. हें भिरांकूळ वातावरण. पूण आमच्यान शांतीचें वातावरण निर्माण करूंक जाता. आमच्यान भावपणाचें वातावरण निर्माण करूंक जाता. आमी एकामेकाच्या हुस्क्यान वाडलेली एक समुदायीक जिवीत बांदपाक, समुदायीक घरां बांदपाक आमच्यान असलें जिवीत निर्माण करूंक जाता. तेन्ना आमी बोरमाशाची म्हूण
हें पळयतलो देव निमाण्या दिसा आमची जोडटी हाचेर जातली कितली आमी दुसऱ्यां खातीर जियेल्यांत न्हू हांवें कितलें एकठांयलां पळय तें कितलें हांवें दुसऱ्यांक पावलां कितलें हांवें दुसऱ्यांच्या हुस्क्यान म्हजें जिवीत खर्चिलां हाचेर जजमेंट जातलो तर मोगाच्या भाव भयणांनो आयज ह्या नोवेनाच्या दिसा आमचो एक खेरीत निचेव जावन आमी सगळीं विस्वासान बोरवाशाची हातयारां जावन निराशीपण ज्या जाग्यांचेर आसा तांकां आदार करूंक म्हणटच कितें जातलें आमचें जिवीत प्रकाशीत जातलें आनी दुसऱ्यांच्या जिविताची आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत आमी नोखेत्रां परी जोगजोगीत करूंक वावतले आयज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां कुरपा आनी बोळ हेंच जिवीत जियोंक आमी मागुया उबी रावया आमी देवाक सोत मानता म्हण आमचो भावार्थ उच्चारून सगळीं एका ताळ्यान बरोबर म्हणया सोत मानता हांव देवाक सोर पोदबेदार बापा स्वर्गान प्रितमीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्मे वरवीं गोरबी संभवलो आंतवार मळयेंतान जल्मलो पोंच पिलाता काळ ताणें कोश सोंसले ताका कुर्सार जळलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो मेल्ल्या मोदें तेवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान स्वर्गांत चडलो सोर पोदबेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्यान मेल्ल्यांची मनसबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन आमचे काळजांतले ओत्रेक आमचे आवडे आमची मागणी ह्या वेळार आमी बापाक उबारुया आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी याज्ञिकांनी तशेंच म्हत्वाची भावा भयणांनी आपल्या देखीवोन जिविता उद्देशी आपले आपावणे बापाक मानता तसलें करूंक बापा लागीं मागुया दोनिया देवा आयक आमचो तारो आमचे विरगोजेंत आनी समुदायेंत जियेतल्या बावटे पासत आमी मागता आपल्या जिवितान तांणी क्रिस्ती बावटेची मुलयां खुशेमनान आपणावंक आनी ओत्ता बरीत क्रिस्ती जिवीत जिवंक बापा लागीं मागुया समाजाच्या बरेपणा पासत जायती आमची भावा भयणी बारी वावुरतात जायते पावटी आमच्या ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी असल्या भावा भयण्यांक दुसऱ्या मनशाचें बरें उतर आनी उत्तेजन मेळना ताणें आपलो भावाट आनी बोरवासो सोडिनासतना उर्बेन आपलें कार्य चालू दवरूंक देवाची कृपा तांकां मागुया हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतली आमी सगळीं तशेंच कोस्टा त्रासांनी निराशी जालोली आसात तांणी सुर्गीच्या बापाचेर आपलो विस्वास दवरून जिवंक मानिवोन आग्नेल्याच्या मोजतीन तांकां पवित्र आत्म्याची घोटाय मागुया
जायतीं आमची भावां भयणां पिडेक व अडचणेक सापडून निराशी जाल्यात. तेच परी जायते कुटुंब तुटपाचे दोशीर आसात. जाल्यार जायते तरणाटे शिकप करून सर्वीस मेळना जावन व जिविताचो सांगाती व सांगातीन मेळना जावन निराशी जाल्यात. देवाचे तांणी आपलो भावा थिरावंक आपल्या गरज ते वस्तू देव फावो कोत्तलो म्हूण भरवशान जिवंक बापाची कृपा आनी मजत तांकां मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो भक्तीपणान मार्गां उलो. प्रितीवन बापा, भक्तीपणी आमी तुजे मुखार आयल्यांत. ह्या आमच्या काळजांतले ओत्रेक जायते आनीक आसात, थोडी आमी उचल्ल्यात. बापा सगळीं तुका थावी, तूं आमचो बापूय आनी आमी तुजी भुरगीं. सदांच तुजी भुरगीं कशें जिवंक आमकां तुजो आदार दी. आनी जी फायद्याची आनी गरजेचीच आमची मागणी आमकां फावो कर. हे मागणी आमी करता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगल बापा बाबा भयणी मानून घेया ही भेटोनी. मोगल बापा बाबा भयणी मानून घेया ही भेटोनी. बापा बाबू मोर तुझे दुर्ल्या भेटोय जाता तितले दुबल्यान गेले देवाक पावले दुबल्या सोबे देवा रुपे. मोगल बापा बाबा भयणी मानून घेया ही भेटोनी. मोगल बापा बाबा भयणी मानून घेया ही भेटोनी. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यानी तुमच्या बलिदान देवाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मानाक भेटोंक फॉर्मायलाय ही पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्या आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोळ दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उपारुया. आमी ती सर्वेस्परात बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर खाळी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेतान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Powiedz, 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 dolbaraco sorwieństwo Ty, sorgani संसार wolna तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नावे येतात
खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोखोत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेचपणी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रोखताची काल्स नव्यांनी सासणी कोरोराचे एरोगोत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartazo good porgotuja. Somia Jesu ami onokata ani ekalsitle pieta title bautito voi bhavani sur ami tuje moron porgota Bapa जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडाने रोगोत शेवथेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केब्र तुमी चेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियाव आमचो आदारी गवळी बाप आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची कालकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिचो पोती जुजे बागयोन दोन दुतां आनी सर्फ खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Jesu vorfi, tia Jesus sangata, tia Jesu tai. Povitratmia ik ponan, sor podvedar bapa, sor vondonani vojbov tuka, sasna cha sasna. Amen. Jesu namka मागणे करूंक शिकयला बापाक आमकां उलो करूंक सत्या दिल्या ताच्या सुत्रांनी बापाक उलो करून चुकले आमी बरोबर एका थाळ्यान म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतन राजवो चोयता सासनाच्या सासनांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुकली सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. उभी राहूया. प्रार्थूया. सोरपोदवेदार देवा आमच्या मोकाल बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारान वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान बोल्लें. तुज्या मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक केदींच आमकां निर्मू नाका. उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. बसूया. खेरीत भाशेन तुमच्या नांवां नोंदीन वाचता आयचे मुखेल यादनीक फादर मेवरिक फेर्नांदीस कारितास गोवा हाचो डिरेक्टर. ताणें आमच्या एका चुल्याक वय मुटलें आनी हे मिसाचें बलिदान तुमचे पासत भेटोवंक तो तयार जालो. मानिवत आग्नेलाची सुवाम आशिर्वाद ताच्या वावराचेर ताच्या जिविताचेर आमी आवडेता. देव बरें करूं फादर. थोड्यो कळवण्यो तुमच्या खेरीत इंतेसां पासत मिसां तुमच्यान आजून आमच्या ऑफिसान दिवं येतात. कोंकणी बायबल डायरी 2025 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटात. आमच्या पिलारच्या संस्थेंत पाद्री जावंक सोदतल्या सिमिनारिस्तांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसात जाल्यार आमच्या बर्सीस डेस्क ऑफिसांत वचून तुमी मेळचें. मानिवत आग्नेलाच्या मजतीन जायत्यांक जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन तुमी कळोवंक जातात. आयज आमी आमच्या आत्मीक भाव भयण्यांचो एकवटाचो दीस मनयतात. स्पिरिच्युअल ब्रदर्स अँड सिस्टर्स सकाळीं 10:30 वाजता त्या एकवटाच्या वांगड्यांचे इंतेसावा पासत खेरीत मीस भेटयतले. ह्या एकवटाचो हेतू म्हणल्यार मिसावांक आनी मिशनरांक आपल्या मागण्यांचो तेंको दिवंक. कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार ह्या एकवटाची वांगडी जावंक फादर जोझफ फेर्नांडीस हाका तुमी मेळचें आनी तुमचें नांव दिवचें. तेच परी ह्या मिसांत वांटो घेवंक तुमकां येवकार. तशेंच आयज मलयाळम भाशेन मीस आसतलें सकाळच्या 11:30 व्हडले सिमिनारीच्या कॉपेलांत आनी ह्या माटवांत 11:30 आसतलें तामील भाशेन मीस. तशेंच 12:30 वाजता हिंदी भाशेन मीस. ह्या वर्सा आमी सिमिनारीच्या थियोलॉजी हॉलांत पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी भारतांत आनी परदेसांत वचून जेजूचें शिवर्तमान परगोडटात. त्या त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या प्रदर्शनांत दाखयल्या. मागता सगळे थंय तुमी थंय वचून बरे भाशेन पळोवंक आनी तुमच्या मिशनरी पुतांचो वावर तुमी अणभवंक. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट ह्या पुस्तकाची उक्तावणी जाल्ली आसा. ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी मिसाचे भेटेंत कसो वांटो घेवचो हाची माहिती दिल्या. तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक विकतें घेवंक, तुमची भक्ती गिन्यान वाडोवचें
आमच्या पुस्तक शाळेंत हें पुस्तक विक्रेक मेळटा. नोव्हेंबराच्या 18 म्हणजे फाल्यां सकाळीं 9 ते 12 वरां मेरेन ब्लड डोनेशन कॅम्प आमचे मिशन सेमिनरींत चलयतलेत. जांकां आपलें रगत दिवपाची खुशी आसा तांकां आदले रातीक 6 वरां न्हीद पडोंक जाय. रगत दितल्यांची पिराय 18 ते 60 वर्सां मदीं आसूंक जाय. रगत दिवंक येवचे आदीं 2 वरां बरो नस्तो तुमी करचो. वारणाचो इश्ट हे सातोळें दर ब्रेस्ताराक पिलारची संस्था ते उजवाडायता. तुमच्या सुस्क्रिसांवांच्या आदारान हें कोंकणी पत्र तुमच्या आदारान पिलार संस्थेचो वावर फुडें व्हरूंक सहकार मेळटा. वारड्यांच्या इश्टाचें सुस्क्रिसांव दर वर्साक फकत 250 रुपया. हें आमचें कोंकणी पत्र आनी कोंकणी भाशा फुडें व्हरूंक तुमचो सहकार मेळटलो म्हूण आमी आदीं फुडें देव बरें करूं म्हणटा. नोव्हेंबराच्या 20 तारखेर मानेवत आग्नेलाच्या पुण्यतिथीच्या दिसाक सांजेच्या 7 वरांचेर फादर आग्नेल्स इस्कॉलाच्या आंगणांत आमकां बाळगून दवर एक फुकट तियात्र बरोयणार डॉमिनिक कार्वालो मुखार हाडटलो. तुमकां कोणाकूय पांडालाचो वो फुलांचो कोर्स दिवची खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान तुमी ती दिवं येता. सेवेरिना ब्रागांचा वेर्नाथावन आपल्याक मेळ्ळो उपकार मानेवत आग्नेला उदेशी बरोवन सांगता. म्हज्या दुवेचो न्हवरो शिवम धामावेळकर हो उपसोयगाक सांपडून आपोलो विक्टो हॉस्पिटलान गंभीर परिस्थितीन भरती आसलो. ताचो पांय आनी हाताचें ल्हान बोट मोडलेलें. ऑपरेशन जावन 3 दिसांनी ताचें ऑक्सिजन लेवल देवूंक लागलें म्हूण ताका ICUंत शिफ्ट केलो. कुडींत भितर रगत व्हांवन पुलमावांत उदक भरोन इन्फेक्शन जालें आनी ताका स्वास घेवंक कठीण जालें. हांव पिलार मानेवत आग्नेलाच्या तुमलाशी आयली आनी ताचे पासत खतखत्यान मागले उपरांत 24 वरांन ताचें ऑक्सिजन लेवल हळू हळू चडोंक लागलें आनी पुलमावांत इन्फेक्शनूय दिवंक लागलें आनी 3 दिसांनी ताका जनरल वॉर्डांत शिफ्ट केलो आनी आनीक 3 दिसांनी ताका घरा धाडलो. हांव मानेवत आग्नेलाक दिनवासता आनी बेगीनूच 7 म्हूण परगटूंक मागता. सगळीं आमी आतां उबी रावन हें उपकार मेळूंक मागणें म्हणुया. आमच्यो सगळ्यो गरजो मागणी देवा मुखार मानेवत आग्नेलाच्या हातांतल्यान आमी दवरुया. स्क्रिनाचेर हे मागणें आसा तर आमी सगळ्यांनी बरोबर एका आवाजान काळजाच्या खोलायेंत तावन हे मागणें सोमेस्तां पासत गरजेवंतां पासत आमच्या खासगी गरजां पासत आमी उबारुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी अळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मानेवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुमच्यो गरजो मांडात. एक कुणाकुशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवत आग्नेलाक भागीवंताचो मान मेळूंक मागुया. सगळीं बरोबर. ओगणीच काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवत आग्नेलाक सांदाचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवत आग्नेल विनोती कोर आमचे पासून दुयेंतीचेर मागणे इगोर्जेन जातले. शेवटाच्या आशिर्वादाक तुमच्यो तकल्यो बागायात. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन बोरवाशाचे मनशां जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.